1991 पुलीस उपनिरीक्षक म्हूण पुलीस खात्यान रुजू जाल्ल्यांक पुलीस निरीक्षक म्हूण गृह खात्यान बढती दिल्या. उपरांत तांकां उप अधीक्षकांची बढती दिवंक ना. पुलीस निरीक्षकांक बढती दिवपा संबंधी फायल सरकाराकडे पडून आसा. तांकां सरकारान मान्यताय दिवन उप अधीक्षकांचे जागे बेगीनाच भरचे अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या वतीन उर्फान मुल्लान केल्या. 1991 जे PSI म्हणून जॉईन जाल्ले बॅच 14 बॅच जो PSI जो आसा 14 बॅच PSI म्हणून जॉईन जाल्ले आनी ते PSI जे आसा 2002 जे आसा ते PI म्हणून प्रमोट जाले आनी 2002तल्यान 2018 जाले. आयज 2002 ती 2018 जवळ जवळ 16 ती 17 वर्सां हे PI जे आसा अजूनच ते PI म्हणून आसा. अजून ते DYSP म्हणून तांकां कित्याक प्रमोट करता ही सरकार तांकां कित्याक तशीच दवरता आमकां कांय कळना. हांकां कसलो ह्या डिपार्टमेंटाचे कसलो दबाव आसा की हांकां हे पुलीस ऑफिसरांक जे सर्वीस प्रोवायड करता रात दीस एक करून गोंयची जनतेची सेवा करता आनी जेन्ना सेवा करता म्हाका दिसता तांकां मेवा दिवपाची गरज आसा. हांवें आतांच तुमकां सांगलें की टायम आसता त्या टायमा मदीं मनशाक म्हणटा तो एक प्रमोशनाची एक्सपेक्टेशन आसता आनी 18 वर्सां DYSP PI जे आसा हे DYSP जे आसा जायना हे गोंयचे न्हू मनोहर पर्रेकराचे प्रश्न निर्माण जाता की बाब मनोहर पर्रेकरान हांकां कित्याक दवरल्या ते. ह्या मुख्यमंत्र्यान हेंचे डिपार्टमेंटान DGP जावं आमची होम सेक्रेटरी नितल आमोणकर जावं हांची फायल्यो तुमी कित्याक पेंडींग दवरल्या, कित्याक हांकां हांचो हक्क मेळना. हांव म्हणटा तेंचेर करप्शन आसा. कोणाचेर समज एक मनशाचें करप्शन आहा ताका सायडीन दवरा. कोणाचेर केस चलता डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी आसा ताका काडून सायडीन दवरा. बरें बाकीचे जे मनीस आसा बाकीचे जे ऑफिसर आसा तांकां तुमी हेंच्या वांगडा कित्याक दवरल्या, तांकां कित्याक प्रमोट करना तुमी. उर्फान मुल्ला आनी विशाल वळवयकारान काँग्रेस भवनान शुक्रारा दीस पत्रकार परिशद घेतली. सरकार गोंयकारांक सुरक्षा दिवपाकय अपेशी जाल्या. उप अधीक्षकांचे जागे रिकामी आसात मात ते भरपा खातीर सरकार वेळ काडटा. सरकाराक उप अधीक्षकांचे जागे सरळ भरती करपाची आसा असो आरोप मुल्लान केला. हांकां प्रमोट करपाची गोंय सरकाराची गरज आसली की हे दुसरी सरकारान केल्ले ते मनीस म्हणून ही सरकार तेंचेर अन्याय करता काय कितें. आमकां हेंय आयकूं येता की भायल्यान दुसरे पोस्ट क्रिएट करून नवे जे आसा हे 15 जे DYSP जे आसा डायरेक्ट रिक्रूट करपाचे आसा. हो अन्याय हे PIंचेर कित्याक आमकां गरज पडटा की आमकां दुसरे भायले IPS और IAS हाडून हेंचे मुखार दवरपाक लागून. म्हाका उगड आसा हे जे PSI जेन्ना जॉयन जाल्ले तेन्ना सिवील सर्वीस कॅडरांतले जे जॉयंट मामलेदार म्हणून भुरगे जॉयन जाल्ले तेजे वांगडा कितलेशे आयज ते एडिशनल कलेक्टर म्हणून आसा. त्या प्रमोशनाचे प्रमोशन घेवत गेले बट हे जे आसा हे 14 PI जे आसा हे अजून तशेंच उरल्या. हांव चॅलेंज करता हे सरकाराक, सपोज आमची सरकार येयली आयज ना फाल्यां आनी समज तुमी हांचो प्रमोशन करूं ना काय कारणाक लागून हांचो तुमी प्रमोशन आडावन दवरला, आमी 15 ते 1 म्हयन्या भितर हे सगळे ऑफिसरांचे जे आसा आमी प्रमोशन करून दाखयतले आनी हांकां न्याय आमी दितले. तुमी न्याय हे खंयचे पयलीं सरकारान केला म्हणून तुमी हेंचेर बडी पडनाका. त्यांचो जो हक्क आसा सो त्यांचो हक्क तुमी दिवपाक जाय. म्हाका दिसना खंयचोच ऑफिसर जेन्ना ताका पगार कमी मेळटा तो ऑफिसर जो आसा काम करपा लागून मुखार फाटी जाता. तेजे मायंड मागीर डायवर्ट जाता खंयच्यान आपूण आनी खंयच्यान पयशे करूंक जाय म्हणून. सो तुमी हांकां दुसरे रस्ते दिता काय कितें हें करपाक लागून. सो म्हाजी मागणी आनी एक फावटी सरकारा कडेन, DGP कडेन, होम सेक्रेटरी आमची नितल आमोणकरा कडेन की तुमी इमिजिएटली हे जे ऑफिसर आहा हेंची सगळ्यांचे फायली तुमी क्लियर करच्यो आनी DYSP जे गोंयचे आमचे भुरगे DYSP आसा गोंयकार हेय प्रमोशनाक ड्यू आसा 5-6 जाण हांकांय प्रमोशन दिवची, हांकांय SP करचे आनी हांकां जे आसा तुमकां जाय थंय तांकां घालचें डिप्यूट करचें तांकां. बट तेंची प्रमोशनां जी आसा तुमी आडावन दवरची न्हू म्हणून.